Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आता आम्ही असा तुळसकर वाडीच्या वयल्या जाग्यार तुम्ही पळोवंक शकता की माझ्या फाटल्यान जी दिसता तो गांव आमी जो स्टार्टींग तुमकां दाखयल्लो तो गांव ती तुळसकर वाडी आणि हांगा जर तुम्ही पळयतात ते मशीन दिसता JCBचे ते मशीन तुमकां आमी स्टार्टींग दाखयल्ले तशे डोंगराचेर कशें ते मशीन हो रोड असो हो लिंक रोड आसा हो लिंक रोड एरो सिटीक करपाक लिंक जातलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा हांगा आनी हांगा जी तुमकां जे आतां जो गांव झर बीन दिशिल्ली ती सगळी सकयल आसा आणि थोड्या दिसांनी हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांगाले काजी बीन कशें मारल्यात ते तांच्यांनी आणि लोक सांगता त्या अर्थान अजून मोपाक आनीक अशे 8 रोड येवपाचे आसा मोपाक सगळ्या एअरपोर्टाक लिंक जावपा खातीर. वारखंड नागझर पंचायतीन मोपा एअरपोर्टा खातीर तेंको दिल्लो मात लिंक रोड प्रकल्प सारको न्ही म्हूण रस्तो आडायलो. तुळसकरवाडींतले शेतकार ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात कित्याक तर तांच्या गांवांतल्यान हो रस्तो वता. हो झरो ह्या झऱ्याचेर आमचो सगळ्यांचा पाणी घरान पिवपाक म्हणटा झऱ्याचा पाणी आणि हो व्हाळ आमचो सगळे कपडे बी धुवपाचे सगळे व्हाळ तुम्ही पळोवंक शकता व्हाळाचो जो कहो सत्यानाश केलो. जे आज्याच्या पणज्याच्या कारगतीचे हे काजी आज त्यांच्यानी नष्ट करून उडयले कसे ते पळयल्यात तुम्ही हे कितें केला ते आमचे आयज चलन जातले ते फक्त काजींचेरच जातले आमचे कोण सर्विसेक ना कांयच ना. आमी आतां भुरग्यांक कशें शिकोवपाचें कशें शिक्षण दिवपाचें गव्हर्मेंट सांगता सर्वीस आमकां सर्वीस नाका आमकां जमनीच जाय सगळे पिड्ड्यार जाले कांयच उत्पन्न ना. हे सुद्दां आतां काजी आहात हे 4 मुना दिसतात ते वयतले हांगासर सर्वे केला होती ही आमच्या पूर्वजांनी कोणी तरी आधी आदल्या पूर्वज ही बाय म्हणून मारलेली पाणी याच्या सोयीसाठी ही बाय आता ती भितर खंय तरी आता ही देगे आतां खाडपा तेतूर हें पडली आणि ही आता पुरली तेका लागून आता त्या साळी भितर जनावरां कसली तरी वाघ रवतात किंवा जनावरां साळी अशे तरेन प्राणी रवतात भितर आता ही आता तेंच्यांनी रस्त्याक मध्य भागाक धरली न्हू ही पुरपाक येतली ही आता ते पुरून उडयतले. तुमकां काय पयलीं सांगलां बीन वयतले काय सांगना डायरेक्ट घेवन उडयतात. ही तुमची पयलींची सगळ्या जाणटेल्यांची भाटा आहे. आदल्या जाणट्यांनी करून दवरलेली हे मेल्यानी आतां उडयली आमच्या भुरग्या बाळाक आतां कसला मेळटला. लिंक रोड गांवांतल्यान नाका म्हूण सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कानार कितलेशेच फावट घाले मात कोणूच आयकना म्हूण आंदोलन. गोंयकारांनी सरकाराच्या कामा आड लढ्याक तेंको दिवचो. तुमचे डॉक्युमेंट हाड म्हणटा डॉक्युमेंट दिले जाल्यार ते हातीतच घेयनच ना वरास जाला आतां पंचायतीत सगळ्याक ओके घेतूक म्हणटा थंय पेडण्याचे मामले जाला सगळ्यात दूर हेजे पावत मंत्र्या पावत पण कोणीच हातीत घेवंक ना आणि अशी लुकसाणी करून आमी फुडला विचार कसो करूं. ह्यो काय इदुवास सगळ्याचो काजी आंबे पणस काय आसला तितको इदुवास केलो झऱ्या पाणयाचो काही एक आमकां दवरूंक ना हेच्यांनी आणि कोणच आयकना ना कोणच आमच्या घेयना. मी म्हणटा का कोण तरी गोंयाचे अख्खे लागीं जावन तुळसकर वाडीर वायर हेल्प करपाचो पेडण्या तुळसकर वाडयेर. मोपा लिंक रोडाचें काम हातांत घेतिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीन पिकावळी खाला आशिल्ल्यो काजी आंबे फणसाची झाडां कापल्यात. हो रस्तो इंडस्ट्री कडल्यान वतलो डायरेक्ट एअरपोर्टार न्ही. बिझनेसमॅनांक जागा एक्वायर करून गव्हर्मेंटान तांकां स्पेशल 16 लाख स्क्वेअर मिटर लिंक हेच्या एरो सिटी खातीर दिली थंय कनेक्टेड हो रस्तो येयला. जर तांकां रस्तो जर एअरपोर्टा खातीर खरोच जावो आसलो जाल्यार एअरपोर्टाची जी मेन एंट्री आसता थंय जॉयन करतले आसले पूण हो सगळ्या जे बिझनेसमॅन आहा तेंच्या घाशात घालून हे सगळे हांकां जे ऑफिसर आहात हांकां सगळ्यांक पयशे गुंतोवन बॅगा पावोन हेंच्यांनी हें केला. एरोस्पेस इंडस्ट्री खातीर 5 वर्सां पयलीं लिंक रोड जंय लिंक जातलो थंय सरकारान जागो संपादीत केल्लो पिकावळीची झाडां कापली मात प्रकल्प जालोच ना. ही आमची एरो सिटीक ही जागा घेतल्या ही सगळी खुबशी घेतल्या कितें लोकांच्यो काजी कापल्या आनी 5 वर्सां जालीं काजी कापून दवरल्या हेंच्यांनी आनी कांयच त्या जाग्यार अजून करूंक ना आहा. म्हणजे आमी 5 वर्सां खातलो आसलो ते सुद्दां आमकां भायर केले असलो सरकार ह्यो सरकार माराना ह्यो कित्याक जाय सरकार आमकां ह्यो शेतां आसली ती हडप केली 2-3 जाग्यार आनी आमकां खातले लावन ना तसो काजी बी खातलो तेचेरच जिवन मी जगयला.
त्या वाटेन काजी असले फूल ते 5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी मारून उडयले आनी त्या जाग्यार अजून तेंच्यांनी कसलोच कन्स्ट्रक्शन कांयच करूंक ना. 5 वर्सां जर दवरलेले आसता तर आमी तेचेर कांय तरी आमचें पोट हे करतलो आसलो. आमचे उरलेले काजी असले तेंच्यांनी आतां हे रस्त्याक कापले. कांयच आमच्यांनी तें सांगूंक ना, कसलो नोटीस दिवंक ना, डायरेक्ट येयले आनी कापून उडयले. खंयचोय प्रकल्प करतना पर्यावरण सांबाळून आणि पर्यावरणाची जी हानी जाता ताची भरपाई करून तो करप आसता. मात मोपाच्या प्रकरणात हाच्या परते जाता. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट जावचो सोडून ड्रायफिल्ड एअरपोर्ट जाता म्हूण लोकांचो प्रकल्पाक विरोध. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.